अस्नोडेच्या कदंब बस स्टँडाक गळतीचें गिराण लागला। बस स्टँडाच्या पाख्यावयले पत्रे कमकुवत जाल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या। पावस पडटकीच उदक भितर गळटा, देखून प्रवाशांचे हाल जातात। फाटले 3 दीस पडिल्ल्या पावसा वेळार प्रवाशांक तर सामकोच वायट अनुभव आयलो। अस्नोडा जो बस स्टँड आसा तो बस स्टँड ते सगळे सध्या सगळे पाणी गळपाक लागला। लोकांचे अडचणी आसा जे लोक थंय येता बस प्रवास करता तेंच्यो खूब मोठ्यो समस्या आसा। गेली 12-13 वर्सां पयलीं हो कदंब बस स्टँड जो बांदलेलो केलो तेका पत्रे आतां थोडे कमकुवत जाल्या आनी तेका गळटी लागलेली आसा। सकयल मोठ्या प्रमाणान पाणी पडटा आनी लोकांची खुबशी थंय अडचण जावपाक लागल्या। तेन्ना आमी महामंडळा कडेन मागता गेल्या फुडल्या पावसा पयलीं हेची आहा ती दुरुस्ती करपाची आनी लोकांच्यो ज्यो हें आसा अडचणी आसा ह्यो अडचण म्हणजे जे पाणी पडटा ह्यो समस्या खूब आहा हितून। लोक बाजार हाट करता, लोकांच्यो हातीक बॅगां पाणी पडटा तेन्ना महामंडळान हेजेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष दिवन फुडलो पावस येवच्या पयलीं हेजी म्हणटा ती दुरुस्ती करची अशी आमची मागणी आसा। 13 वर्सां पयलीं म्हळ्यार 2011 ह्या वर्साच्या जानेवारी म्हयन्यांत अस्नोडेच्या कदंब बस स्टँडाचें लोकार्पण जाल्लें। मात लोकार्पण जाले उपरांत आतां मेरेन ह्या बस स्टँडाची देखभाल करपा कडेन फावो ती नदर दिवंक नाशिल्ल्यान ह्या बस स्टँडाचेर सद्या कांय प्रमाणात समस्या निर्माण जाल्यात अशी म्हायती कांय प्रवाशांनी दिली। ह्या बस स्टँडाच्या पाख्याचेर बसयिल्ले प्लास्टिकचे पत्रे तर सद्या सामके कमकुवत जाल्ले आसात। देखून पावस पडटकीच पावसाचें उदक पाख्यांतल्यान सरळ बस स्टँडाचेर भितर गळटा। व्हडलो पावस येतकीच ह्या बस स्टँडाचेर व्हडली गळटी लागता। ते वेळार प्रवाशांची तर सामकी हालत जाता। ह्या बस स्टँडाचेर आशिल्ल्या बाकच्यांचेर प्रवाशांक धड बसपाक लेगीत मेळना अशी म्हायती कांय प्रवाशांनी दिली। फाटल्या 2 दिसांत पडिल्ल्या पावसा वेळार तर प्रवाशांक ह्या बस स्टँडाचेर सामको वायट अनुभव आयलो। सद्या पावस सोंपल्यातच जमा आसा, मात ह्या बस स्टँडाच्या पाख्याची दुरुस्ती केली ना जाल्यार फुडल्या पावसा वेळार गंभीर समस्या निर्माण जावपाची शक्यताय आसा। देखून संबंधीत यंत्रणेन ह्या बस स्टँडाच्या पाख्याची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी कांय प्रवाशांनी केल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।